उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. अशें घडलें, एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजो धाड, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. उपरांत आब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच संसद दिवंक ना. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रक्त मांसाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर सर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगलीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सर्वेस्पर ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालद्यांतल्या ऊर नगरांतलो तुका भायर काडला तो. आब्रामान पोत्तीपाड केलो, म्हजे सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो वो कोडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनी अर्दां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं, पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीद देंवन आयले, पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस दारीर पडटा आब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुनवरतें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जनावरांचे दोनी अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताची नदी थावन तें युफ्रेटीस हे व्हडले नदी पर्यान तुजे सोस्तीक हांव दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव पोरकोट करात. पोरसां मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोरेचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गाजोयात. सोबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराक आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. सोबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानू, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. सोबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिळगांक दिल्ल्या उतरांचो
आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोमी म्हणटा, म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. सो म्हजे सवे रिगून रावता, तो सुबा फळां दिता. सर्वेस्पराक मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, फोटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं चोत्राय रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचेशीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांगडे ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेऱ्यांचो कोणें दाखो काडल्या जायत, आनी सोरंटाचे कोणें आंजिरां काडलींशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दितात आनी वायट झाड वायट फळां दितात. बऱ्या झाडाचे वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडांचे बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलीं झाड करतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखूंक काडटल्यात. नियाळाक आदार. बरीं फळां खावंक आमकां बरीं लागतात, आमच्या जिवाकूय बरें दिसता. बरे झाडांतल्यान बरीं फळां उत्पन्न जातात म्हूण आमी बेस बरीं जाणात. वायट झाड बरें फळ दिवंक शकना ह्याची जाणविकाय आमकां आसा. आयज जेजू शुभ वर्तमानांत कोरण्यो पळोवन आमी खरो वो फोटकिरो प्रवादी तें आमी पारखूंक शिकतल्यात म्हूण सांगून दिता. आमी सगळ्या वेळार आमच्या कातोलीक पवित्र सोबेंत जागृत रावंक मागता. ना तर आमी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांची फळां समजूंक पावची नात हें समजायता. हालींच हांव एके फिगोर्जेच्या रेतिरांत भाग घेतना प्रवचन करपी भाव पोरजेक सांगतालो. दोग फोटकिरे प्रवादी आमच्या दारांत पावून सरले आनी 2 वळी पवित्र पुस्तकांतल्यो सांगून म्हजी आवय घुस्पायली. उपरांत आमचो कुटुंब कातोलीक धर्मांतलो भायर सरलो अशें तो उद्गारलो. वांकडी शिकवण आपणायल्या त्या धर्मांतल्यान आपल्या कुटुंबाक कातोलीक धर्मांत हाडूंक ह्या भावाक 5 वर्सां लागलीं. हो भाव आयज नेटान सायबीण मांयची तोखणाय करता आनी तिरायक देवा परगोडटा. पयले वाचपान देव आब्रामाक आपयता आनी फाटीं फुडें पळयनासतना देवाच्या उतराक पाळो दिता आनी देव आब्रामाक आशिर्वादान भरता. तर जेन्ना आमी कातोलीक धर्म समजून घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करतल्या तेन्ना बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक दिसून येतल्यो. तर आयज आमचो थराव जावन दी, जेजून रिगून रावन देवाच्या उतरांतल्यान बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक दिसून येवंक कश्टांक फुडो करूंक वावुरया.